पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। केरळान वायनाड जिल्ह्यात जाल्ल्या पावसाळ्या कोसळपाच्या घडणुकेत 60 परस चड लोकांक आयले मरण, शेकड्यांनी लोक जखमी। लष्कर आनी नौदळाचे पंगड मजत कार्यान वावुरता। आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारत रोखडीच जातली संवसारांतली तिसरी व्हड अर्थवेवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसीत भारत यात्रेच्या संमेलनात उक्तायलो विश्वास। उत्तर प्रदेश सरकाराचे अवैध धर्म परिवर्तना आड कडक पावल। धर्म परिवर्तन संशोधन विधेयक आयज विधानसभेत केले पारीत। आयज लोकसभेत अदमासपत्रक 2024-25 चे जाली चर्चा। अर्थसंकल्पान सगळ्या सामाजिक घटकांक केला आस्पावेत। तरणाट्यां खातीर लाबयल्यात 5 येवजण्यो। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अर्थसंकल्पीय चर्चेक दिली जाप। मनु भाकर आणि सरबजोत सिंग हांणी पॅरिस ऑलिंपिकांत दक्षिण कोरिये आड 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सागेक नेमबाजी सर्तींत जिखले कांस्य पदक। एकाच ऑलिंपिकांत 2 पदकां जिखपी मनु भाकर थारली पहिली भारतीय खेळगडी। आता खबरो विस्तारान। केरळान वायनाड जिल्ह्यात जाल्ल्या पावसाळ्या कोसळपाच्या घडणुकेक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 48च्यान 60चेर पावला। हो आंकडो आनीक वाडपाची शक्यताय आसा। प्रभावित वाठारांत खुबश्यो कुडी, पावसाळ्या कोसळिल्ल्या वाठारांत व्हांवून आयिल्लो गाळ आनी चिखलान अडकून पडिल्ल्याची म्हायती आसा। अपघातांत जखमी जाल्ल्या 122 जाणांक वायनाडांतल्या वेगवेगळ्या इस्पितळांनी दाखल केल्यात। अधिकृत सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 100 वयर लोक बेपत्ता आसात। भारतीय नौदळाच्या 30 तज्ञ पेंवप्यांचो पंगड ह्या वाठारांत बचाव कार्यात सामील जाला अशी म्हायती आसा। ह्या सुवातेचेर DSC सेंटर कन्नूर आनी कोझिकोडांतल्या टेरिटोरियल आर्मी बटालियनांतल्या सुमार 200 लश्करी जवानांक ह्या सुवातेर धाडल्यात। राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी केरळांतल्या वायनाडांत जाल्ल्या पावसाळ्या कोसळपाच्या घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायलें। ह्या घडणुकेत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांच्या दुख्खान आमी सामील जाता अशा उतरांनी जगदीप धनखड हांणी आपलें दुख्ख उक्तायलां। Several people have lost their lives in a calamity, and state government and the central government are acting in tandem and togetherness. We are distressed by the landslides in parts of Kerala. Our thoughts in bipartisan matter are with those who have lost their lives, and if they are injured, we wish them speedy recovery. It is a situation where the entire nation has risen to give relief to the people concerned. All agencies, central government, state government, the Prime Minister of the country has spoken to the Chief Minister. He has expressed all help to be given to them. राज्यसभेचे वांगडी JP नड्डा हांणी केरळांत जाल्ली ही घडणूक फकत केरळा खातीरूच न्हय तर पुराय देशा खातीर एक दुखेस्त घडणूक आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केरळचे मुखेलमंत्र्यां कडेन उलोवन ह्या घडणुकेचो नियाळ घेतलो। तशेंच ह्या वाठारांत फावो तें मजत कार्य केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार मेळून काम करता अशी माहिती नड्डा हांणी दिली। केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के सभी पार्टियों के सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। भारत आयज 8% तेजीन विकास करता। भारत जगभराची व्हड आर्थीक ताकद आसा। म्हज्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारत रोखडेच तिसरी अर्थवेवस्था जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसीत भारत यात्रेच्या संमेलनाक संबोधित करतना सांगलें। आज भारत किस ऊंचाई पर है? आज भारत 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं जर्नी टवर्ड्स विकसित भारत। ये बदलाव सिर्फ सेंटिमेंट्स का नहीं है,
ये बदलाव कॉन्फिडेंस का है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। आज लोकसभेत सामान्य अदमासपत्रक 2024 ते 25 चे चर्चा झाली। सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष वांगडी या अदमासपत्रकाचेर आपले विचार तांणी मांडले। उपरांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी चर्चेक जाप दितना या अर्थसंकल्पान सगळ्या सामाजीक घटकांक आस्पावीत केला अशें सांगलें। कोविडा उपरांत भारत एक असो देश आसा जाणे आर्थीक आडमेळ येवन लेगीत विकास साधला। खंयच्याच वाठाराक कमी दुडू दिवंक ना। तरणाट्यां खातीर 5 येवजण्यांचे पॅकेज तयार केला। फाटल्या वर्साच्या तुळेन ग्रामीण तसेच कृषी आणि हेर वाठारांनी 8 कोटी रुपयांनी भरी वाढ जाल्या अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी दिल्या। And now seeking to make sure that we fulfill the aspirations of our people. So briefly, if I were to summarize on points which are meeting this objective that we have set before ourselves, is the expenditure of the government has actually grown exponentially. It is today 48.21 lakh crores. It is projected to grow by about 7.3% over 23-24 and 8.5% over pre-actuals of 23-24. We call it pre-actuals, although with the final figures are almost there because it has to be certified and audited. We give the nomenclature pre-actuals. खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसो विसो। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः। मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूं, लिटिगेंट से गुजारिश करता हूं, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहां हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुंचाएं। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसो उपरांत येवकार पळोवया मोगावेली खबरो। केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी लोकसभेत प्रश्नोत्तर काळांत म्हायती दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला प्रधानमंत्री कुसुम येवजण राबयतले अशी माहिती दिली। या कुसुम अ येवजणे अंतर्गत शेतकार भाव आपल्या पडीक जमनीचेर सोलर पॅनल लावन वीज निर्मिती करपाक शकतले अशें तांणी सांगलें। कुसुम ब येवजणे अंतर्गत शेतकार आपल्या पडीक जमनीचेर सोलर पॅनल लावन वीज निर्मिती करून ती विकपाक शकतले आणि कुसुम क येवजणे अंतर्गत आपल्या पडीक जमनीचेर सोलर पॅनल लावन उदकाची पुरवण करपाक शकतले। मंत्री जी बहुत विजनरी लीडर है। उन्होंने संकल्प लिया है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे। कुसुम ए में अगर बंजर भूमि पर कोई सोलर पैनल बिछा के बिजली उत्पादित करना चाहे तो कर सकता है। कुसुम बी के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय वो सोलर पैनल अपने खेत में लगा के अपनी सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है और वो चाहे तो ग्रिड में उत्पादित बिजली देके
बिजली बेच के लाभ भी प्राप्त कर सकता है। और कुसुम सी योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय वो अपना सोलर पैनल लगा के अपनी खेत की सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभेन आयज धर्म परिवर्तन संशोधन विधेयक पारित केले। उत्तर प्रदेश सरकारान धर्म परिवर्तन विशयाचेर एक व्हड पावल उबारला। अवैध धर्मांतरणाचे कडक कायदो करपाचे दिकेन सरकारान हे पाऊल घेतला। या कायद्या अंतर्गत लव जिहादान घुसपल्ल्यांक आजीवन कारावासाची शिक्षा जातली। तशेंच अवैध धर्मांतरण प्रकरणांत घुसपल्ल्यांचेर ख्यास्त दुपेटीन वाडोवपाचो हातूंत प्रस्ताव आसा। तशेंच जामीन मेळयतना लायिल्ल्यो अटी अदीक खर जातल्यो। धर्म परिवर्तन करपाक मेळिल्ले फंडिंग हे लेगीत एक गुन्यांव म्हूण नोंद जातले। यूपी सरकारान 2021 केल्लो कायदो आपल्या गुन्यांवांक अपूर्ण आसा आनी आतां ह्या नव्या कायद्या अंतर्गत असल्या गुन्यांवांचेर जावपी ख्यास्त वाडटली। DIT पर्वरीच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्साचो बुन्यादी फातर काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी बसयलो। ह्या वेळार थळावे आमदार रोहन खंवटे, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, SCRTच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। गोंय राज्य राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण चालीक लावन शिक्षण मळार बऱ्यांतली बरी सुविधा भुरग्यां खातीर उपलब्ध करून दिवपाचे कार्य करता। सेंटर ऑफ एक्सलन्स हे तांचोच एक वांटो आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। खूब बरें दिसता NEP नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी एक स्टेप फुडें वता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्स ह्यो दोनूय गजाली गव्हर्मेंट आपल्या परीत पुराय कंप्लीट करीत आसा। हांवें मुद्दामून म्हटलें कारण ह्युमन रिसोर्सांनी बी क्रिएट करपा खातीर आमी एक स्टेप फुडें आसा। काल म्हणजे नीती आयोगाच्या मिटिंगेत आनी CM कॉन्क्लेवात एक्सप्लेन करता आसतना हांवें मुद्दामून म्हणजे गोवा एक स्टेप सातत्यात बाकी स्टेटीच्या पेक्षाय खूब फुडें आसा। ताजोच एक भाग म्हणून आज DITचे पर्मनंट इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर आज आमी फावंडेशन स्टोन घातला आनी एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 59 crores 50 crores ऑफ रुपीज ऑन द 60-40 रेशियोज म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हातूंतल्यान बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जे क्रिएट करता। हातूंत म्हणजे DITची सगळी स्टुडंट्स हांकां उपयोग जातलोच बट रेग्युलर टिचर्स ज्यो आसा तांकां टायम टू टायम ट्रेनिंग हांगासर दिवप हे ह्या इन्स्टिट्युशनान जातलें। हळदोणेच्या आमदार कालूस फरेरा हांणी गोंया वतीन राज्य आनी राष्ट्रीय सर्तींनी वांटो घेवपा खातीर भायल्या राज्यांतल्या खेळगड्यांक खेळयता हे एकदम चुकीचें आसा आनी हाका लागून गोंयांतल्या खेळगड्यांचेर अन्याय जाता अशें मत विधानसभेत उक्तायलें। हाका लागून थळाव्या खेळगड्यांची राष्ट्रीय सर्तींनी वांटो घेवपाची संद तांकां मेळना। कांय खेळा संघटनांचे लोक अजून वेगवेगळ्या पदांचेर कितलीशीच वर्सां बसून आसात, तांणी निवृत्त जावप गरजेचें आसा। ह्या खातीर सरकारान निर्णय घेवन सगळ्या संघटनांक एक सारको नियम लागू करचो अशें कला संस्कृती खेळ आनी ग्रामीण विकास खात्याच्या पुरवणी मागण्याचेर आमदार कालूस फरेरा उलयताले। गोंयच्या भुरग्यांक केन्ना चान्स मेळना दुसरे स्टेटीन वचपाक फेडपाक। ते आमगे भुरग्यांक केन्ना तेंगे टिमी घेनात आनी रिप्रेजेंट कर म्हूण सांगनात। पूण आमचे गोंयकाराचे टिमी ते काडटात आनी तांकां चान्स दितात। ऑनरेबल स्पीकर, द रिजन बीइंग गिवन दॅट 30% or some percentage is permitted to be allowed. Permitting someone is different from mandatory to have. There's a difference between it. Reason ditat, we don't have players, we don't have people who can win medals for us. But they have no affection, no कांय आमचे गोंयचो मोग कांय ना। ते येतात फेडटात जिखले नाल्यार वयतात ते तांकां सर्टिफिकेट मेळटात। They get even jobs there if they get they represented for nationals or internationals, and even sometimes they get preference seats. Our Goans are just left out. I also believe one thing: if our Goans are given the chance, एक प्लॅटफॉर्म आसपा जाय, एक चान्स मेळ्ळ्यार आमचे भुरगे तुनेणा खूंय पावतले। If we always keep under the belief that आमचे भुरग्यांक जायना, our children are unfit, we will remain with this. वास्को मतदारसंघातल्यान उदकाचो उणाव आसा। उदका पुरवण सुरळीत जायनाशिल्ल्यान वास्को मतदारसंघातल्यान लोकांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा। तशेंच ह्या वाठारांत आशिल्ल्या चडशा उदकाच्या टांकयांची नितळसाणी कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान ह्या टांकयांनी सिमेंट पडिल्ल्यान घाण उदकाची पुरवण जाता। हाचेर लक्ष दिवचें अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी लक्षवेधी सुचनेच्या वेळार मागणी केली।
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मुरगांव तालुक्याक 81 MLD उदका पुरवण जाता। सध्या पावसाळ्याक लागून विजेची पुरवण खंडीत जाल्ल्यान उदकाचें शुद्धीकरण करपाचो प्रकल्प योग्य रितीन चलना, ताचो परिणाम उदक पुरवठ्याचेर जाता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। All the above GLR and ORH are in the PWD property, Navy property, which are protected by the compounded walls and with the proper gates, and publics are not allowed to enter these premises as these are the vital installations. All the above reservoirs are structurally sound except the requirement of the minor repairs is to be one OHR at a new Wade last bus stop. The same will be taken immediately. One old OHR at a new Wade and which is in dilapidated condition is already demolished in the year 2018-19. The water to the overhead reservoir and is pumped from the ground level reservoir. All the GLR are cleaned periodically. Fresh proposal is also taken up for the mechanized cleaning of all the reservoir immediately after monsoon. There should be no fear and anxiety in the mind of the people of the Vasco constituency. तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार आणि थळावे सरपंच हांच्या बरोबर घेतिल्ल्या जोड बसकेन इलेक्ट्रॉनिक निर्मिती क्लस्टर युनिटाची नियाळ बसका घेतली। ह्या क्लस्टरा अंतर्गत 1600 रोजगार निर्मिती जातली अशी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली। या वाठारांत लिंक रोड वळयला आणि येता त्या 6 म्हयन्यां भितर कामाक सुरवात जातली अशी माहिती खंवटे हांणी दिल्या। या कामाक 9 प्लॉट राखून दवरल्या आणि 10 कंपन्यांची तपासणी चालू असा, ज्याचे अंतर्गत थळाव्यांक रोजगार दिवपाक प्राधान्य दितले अशी माहिती मंत्र्यांनी दिल्या। शेतकी अर्थशास्त्रज्ञाचे 32वे आंतरराष्ट्रीय संमेलन 2 ते 7 ऑगस्ट मजगती दिल्लीत जातले। या संमेलनाचो विषय स्थायिक शेतकी खाद्य प्रणालींत परिवर्तन असो आसा। या संमेलनात 75 देशांतले सुमार 740 परस चड प्रतिनिधी वांटो घेतले। फूड सिस्टम अप्रोच या विशयाचेर चर्चा जातली अशी माहिती नीती आयोगाचे वांगडी प्रोफेसर रमेश चंद हांणी दिल्या। पिछले कुछ सालों से जो एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक रिसर्च है वो कमोडिटी से हटकर एक सेगमेंट से हटकर एक होलिस्टिक अप्रोच उसमें आया है, जिसमें थोड़ा उसको हम नाम भी दे रहे हैं फूड सिस्टम अप्रोच। तो पहले हम क्रॉप्स पे रिसर्च करते थे, फिर क्रॉप सिस्टम आया, फिर फार्मिंग सिस्टम आया और अब फूड सिस्टम एक कॉन्सेप्ट आया है जो सीड से लेकर एंड यूज तक पूरे के पूरे जो वैल्यू चेन है उसको कवर करता है। तो एक इसका मेन फोकस इस कॉन्फ्रेंस का फूड सिस्टम अप्रोच पे होगा और दूसरा हम सस्टेनेबल फूड सिस्टम की ओर फोकस करके उसके लिए क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए। तो आप देखोगे कि बहुत से पेपर जो इस कॉन्फ्रेंस में हैं वो इसी थीम पर फोकस्ड हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। काल लोकसभेन केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 या विशयाचेर जाल्ल्या चर्चे वेळार विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी केल्ल्या विधानाचेर गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी टिका केल्या। प्रसार माध्यमांकडे उलयतना केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी राहुल गांधी हांचे विधान हे काँग्रेस राजवटी वेळार जाल्ले भ्रष्टाचार आनी घोटाळे लिपोवपाक केला अशी टिका केल्या। राहुल गांधी तो फाड़ के फेंक दिया था एक ऑर्डिनेंस और उनको कुछ तो ही कुड मीन सस्टेन इट, तो फिर भी उन्होंने कास्ट सेंसस क्यों नहीं किया? ये सब ड्रामाबाजी अभी क्यों कर रहे हैं? ये पूरा ड्रामाबाजी है। और मंडल कमीशन का किसने रिजेक्ट किया था? ये सब जो अभी तक इनका जो व्यवहार है और इन्होंने जो बात कर रहे हैं, इनका जो 60 साल का जो भ्रष्टाचार घोटाला है पहले सरकार से आज तक, ये घोटाला को कवर अप करने के लिए नया नया चीज़ बोलने से लोग उनको मान लेंगे ऐसे सोचते हुए ये सब बात कर रहे हैं। तो ये अदानी अंबानी बोलते हैं, तो इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट इसमें कौन दे रहे हैं? अभी अभी आपका सरकार आया है 3-4 महीने पहले तेलंगाना में, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने। राजस्थान में
गहलोत जी ने कितना दिया है, कितना कॉन्ट्रैक्ट दिया है? खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसो विसो. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. आयज पणजे भाजपा मुख्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत भाजपाचे म्हणयारे गिरीराज पै वेर्णेकार हांणी काँग्रेसीचेर टिका करतना भाजपाचे NDA सरकार केंद्रांत आसतना काँग्रेस पक्ष सध्या नाका जाल्ले विशय मुखार करून सरकाराचेर टिका करपाक घुस्पला अशें सांगलें. ह्या पत्रकार परिशदेंत आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार हजर आशिल्ले. प्रश्न काँग्रेसीन उत्तर दिवपाक जाय की जेन्ना 1947 आमी स्वातंत्र्य जाले देश, आमकां 1961 पर्यंत कित्याक रावचें पडलें आनी नेहरूक जो एक ग्लोबल स्टेट्समॅन जावपाचो आशिल्लो ताच्या खातीर ताणें गोंयांत 14 वर्सां एडिशनल गुलामीन कित्याक दवरले. म्हाका दिसता हाचें उत्तर अल्टरनेट दिवपाक जाय रादर दॅन टॉकिंग अबाउट काँग्रेसीस कंट्रिब्युशन टू गोवा लिबरेशन मुवमेंट. काँग्रेस इतली वर्सां सरकारान आसून सुद्दां दे हॅड टू गो बॅक टू बिल्डिंग GMC कॉम्प्लेक्स. म्हाका दिसता हेच दाखयता की काँग्रेसीन इतली वर्सां सत्तेन रावून सुद्दां गोंया खातीर कितले कमी कंट्रिब्युशन केला. आनी जशें बाबू कवळेकरांनी सांगले की 3000 निधी जेन्ना गोंया खातीर कित्याक काय विचारताले, आज तेच केंद्रीय सरकार भारतीय जनता पार्टीचे आसा आनी ते सदळ हस्ते गोंयांक मदत करता. तो म्हाका दिसता एक जुवारी ब्रिज आसा तोच 3000 कोटी पर्यंतचो आसा. आनी म्हाका दिसता हे डिफरन्स NDA आनी UPA चे आसा. ऑपोजिशनाक एकूच रिक्वेस्ट करूंक जाय की कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन जावचे, जनतेचे विषय घेवचे आनी हे जे आल्टन डिकोस्टाची फकाणां करता आनी जे सेन्सलेस कमेंट मारता ते म्हाका दिसता तांणी बंद करचे. गोंय बागायतदार सहकारी खरेदी विक्री संस्थेक 60 वर्सां पुराय जाल्ल्याचे फाटभुंयेर घेतिल्ल्या एका पत्रकार परिशदेंत ह्या संस्थेचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार आनी हेर वांगड्यांनी ह्या संस्थेन केल्ल्या कार्याविशींचो नियाळ घेवन गिरायकांनी तशेंच भागधारकांनी दिल्ल्या सहकार्याक लागून तांचे उपकार मानले. 60 वर्सांची वाटचाल जी आसा संस्थेची गोंयच्या कोऑपरेटिव्ह सेक्टरा भितर सुद्धा एक अभिमान घेवपा सारकी अशा पद्धतीची ही आसा. फाटले कांय वर्सांपासून संस्थेक वेगवेगळे पुरस्कार जावं ते गोंय लेवलाचेर आसत, आमच्या रिजनल लेवलाचेर आसत, नॅशनल लेवलाचेर आसत. हे संस्थेक ऑन मेरिट अशा पद्धतीचे पुरस्कार संस्थेक आतापर्यंत मेळत आयिल्ले आसात आनी तेचोय आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा. आनी सगळ्यांच्या कामाक लागून आनी कॉन्ट्रिब्युशनाक लागून म्हणजे पुरस्कार जे आसात ते आमकां सगळ्यांक मेळ्ळे. ही एकूण फाटल्या 60 वर्सांचो हो जो आमचो प्रवास आसा, या प्रवासा भितर तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे आमी आमचे सगळे सभासद आसतले, आमचे सगळे ग्राहक आसतले आनी त्याच बरोबर आमचे हितचिंतक आसात, हेंचे सगळ्यांचे खरें म्हणजे आमी अभिनंदनूय करता, आभारूय मानता की सगळ्यांच्याच सहकार्यातल्यान आनी वाटचालींतल्यान आमी सगळे जाण आतापर्यंत हांगासर पावले आसात आनी मुखारूय खरें म्हणजे आमची आनीकूय फुडें वचपाची आमची कांय योजना आसात. तातूंत वेगवेगळ्या टप्प्या भितर आमी ते पूर्ण करपाक सोदतात. आयज पॅरीस ऑलिंपिक सर्तींत मनु भाकर आनी सरबजोत सिंग हांणी दक्षिण कोरियांतल्या ओ एंजीन आनी ली वोनो ह्या जोडयेक 16-10 अशा सेटांनी हारोवन मिक्स 10 मीटर एअर पिस्टल शूटिंग सर्तींत कांस्य पदक मेळयलें. ह्या जैतान मनु हांणी ऑलिंपिक सर्तीच्या एकाच आवृत्तीन 2 पदकां जिखपी पयली भारतीय खेळगडी जावन भारतीय खेळा इतिहासान आपलें नांव कोरलें. दुसरे वटेन सरबजोत हाका पयलें ऑलिंपिक पदक मेळ्ळें. ताचे आदीं मनु हिणेर बायलांच्या 10 मीटर एअर पिस्टल सर्तींत कांस्य पदक मेळयल्लें.
ह्या जैताक लागून सरबजोत सिंग ज्या अकादमीत प्रशिक्षण घेता त्या अकादमीतल्या वांगड्यांनी व्हडा उमेदीन जल्लोष केलो आणि खोस उक्तायली। फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल के लिए ही मैच खेले गया जी। ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेले गया। ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर जी को और मेरे सरजोत बेटे जी को मिल गया जी। मनु भाकर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। मनु भाकर जी के फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। कितनी खुशी बहुत है सर। गाँव में कैसा मैं पहले पिजोखड़ साहब गुरुद्वारे में जाऊँगा जी, महानमस्त होगा, उसके बाद घर जाऊँगा जी। 4-5 साल पहला अभिषेक राणा जी ने यहाँ मैच कराया था जी, ओपन मैच कराया था जी। उस टाइम में सरजोत ने वर्ल्ड कप के लिए जाना था जी, ओपन मैच कराया यहाँ जी। मेरा डैडी भी आए हुए थे, हरदेव सिंह नंबरदार जी बटौली थे जी, और उसकी मामा मम्मी मेरी बड़ी भरजाई आई हुई थी जी। तो उन्होंने यहाँ से मैच देखने लिए सरजोत यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल में ले सका जी। मतलब उसके पीछे बैठा ना, उसके उस पर दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर था जी, ब्रॉन्ज मेडल भी ले सका ओपन मैच जी। ओपन मैच 4-5 साल पहले जी। आज बहुत खुशी हुई जी, ओलंपिक का मेडल बेटे ने कढ़िया जी। जिला वाले वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। दीन गाँव को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। मेरे गांव के सरपंच सतविंदर सिंह बब्बू जी, जरनैल सिंह सरपंच, नमनीत सिंह सरपंच, उन्होंने बहुत मुबारक। मनु भाकरीच्या आवय बापायन लेगीत मनुच्या यशाचेर अभिमान उक्तायलो। मोदी जी का फोन आया तो मोदी जी को ये कहे कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो और खिलाड़ियों को विशेष तौर पे मोटिवेट करते रहो। और जो बच्चा एक बार मोदी जी से बात कर लेता है ना, उसमें 80% एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाती है। तो वो आप लोग देख ही रहे हो, मनु से बात किया तो मनु ने आज वापस मेडल जीत लिया। तो मोदी जी को एक हुआ तो इतनी खुश हूँ आज मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरबजोत का भी स्ट्रॉन्ग होके खेलना बहुत जरूरी है। दोनों बच्चों के लिए मैंने लिखा भी है डायरी में, मैं आपको पढ़ाऊंगी मैंने आज क्या लिखा भगवान के प्रति और बच्चों के प्रति, और अपने लिए और अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए क्या लिखा। मैंने बहुत कुछ लिखा और वो सब आज सफल कर दिया भगवान ने, सच्ची में। आता पुढे आयचे तापमान पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे चडांत चड तापमान 30 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। केरळान वायनाड जिल्ह्यात जाल्ल्या पालसणा कोसळपाच्या घडणुकेत 60 परस चड लोकांक आयले मरण, शेकड्यांनी लोक जखमी, लष्कर आनी नौदळाचे पंगड मजत कार्यान वावुरता। आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारत रोखडी जातली संवसारांतली तिसरी व्हड अर्थवेवस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसीत भारत यात्रेच्या संमेलनात उक्तायलो विश्वास। उत्तर प्रदेश सरकाराचे अवैध धर्म परिवर्तना आड कडक पावल, धर्म परिवर्तन संशोधन विधेयक आयज विधानसभेत केले पारीत। आयज लोकसभेत अदमासपत्रक 2024-25 जाली चर्चा, अर्थसंकल्पात सगळ्या सामाजिक घटकांक केला आस्पावे, तरणाट्यां खातीर राबयल्यात 5 येवजण्यो, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अर्थसंकल्पीय चर्चेक दिली जाप। मनु भाकर आणि सरबजोत सिंग हांणी पॅरिस ऑलिंपिकात दक्षिण कोरिये आड 10 मीटर एअर पिस्टल मिश्र सांघिक नेमबाजी सर्तीत जिखले कांस्य पदक। एकाच ऑलिंपिकात 2 पदकां जिखपी मनु भाकर थारली पहिली भारतीय खेळगडी। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।